मग जनो या कार्यक्रमाक स्वागत हांव वाल्मिकांती पेर्नाल. नमस्कार मेस्त्री. ह्या आंकड्यांत आमी पांबूर पावल्या. पांबुराची इगर जावचे पयलें पांबुरांत इस्कल आसलें आनी तातूंत एक मास्टर आसलो. आज ताका 9 आनी 6 वर्सां 96 इयर्स आनी ह्या प्रायर कान तितले शार्प नात, दोळ्यांचे दिश्ट तितली ना, याद दिसकत ना. सो मदें मदें हांवें उलयचें पडटा आनी हर एक संगतीनी आसात. ह्या पांबुरांत पोस्ट ऑफिस केल्लो, अंगणवाडी केल्लो, मानस इस्कलाक घट्ट दिगो दिल्लो, फ्रिगज स्थापन करूंक प्रयत्न केल्लो. इगर जाता आसतना पांबूर तावन रूख आनी तशेंच फातर रूख हाडलो. संख्येनातल्या संदर्भार भुरग्यांक इस्कला तावन पावचें ताणें थासलें. तर जाल्यार ह्या ताच्या घरा सवकास ताचे यादीचे बुती कितें आसा ती उगडपी करया. मल्ला मास्टर सांगाता एक खास मुलाकात नमस्कार मेस्त्री ह्या कार्यांत. वीक्षकांनो आमी आसा नमस्कार मेस्त्री. हांव आसा वाल्मिकांती पेर्नाल. ह्या आंकड्यांत 9 आनी 6 वर्सांच्या मलगडो पांबुरकार मौरिस नोरोन्ना अशें म्हळ्यार कोणी वळखुचें ना. मल्ला मास्टरच्या घरा आसा. मल्ला मास्टर येल्ल्या जावन हांगासर बसला. भोवशा ह्या आमच्या शिंकळेंत इतल्या लांब अवधेच्या मेस्त्री लागीं उलोवचें अप्रुपांतलें अप्रूप. कितें आसूं दी तांच्या भलायके निमती हांवें इल्लेशें जोर उलयचें पडटा. तुमी सुदारसितान पती येता. आमच्या मदें घेता आसा मल्ला मास्टर म्हणजे मौरिस नोरोन्ना. नमस्कार. नमस्कार. हां, तुमचे विशयान सांगा. तुमचें जल्म खंय जाल्लें, तुमचे आवय बापूय? म्हाजो जल्म पांबूर. घर पांबूर म्हळ्यार एरिया व्हडली आसा. चिराड खमळ्ळें नांव. म्हज्या बापाचें नांव मौरिस मिंगेल नोरोन्ना. मिंगेल नोरोन्ना. मिंगेल नोरोन्ना. आवयचें नांव मिलियन हेलेन नोरोन्ना. कितलीं जाणां भुरगीं तुमी? आमी ओटो म्हज्या बापायक दोगी बैलो. ओटो आमी एक आवय भुरग्यां आसा. ओटो 7 जाणां. एक चली एक भयण. तुमी मलगडे की? आनी हांव चवथो. खंय शिकल्यात तुमी? हांव बोळयेचो गेल्लो. पांबूर गेल्लो. शेजाऱ्यान बोळयेचो गेल्लो. त्या जाल्यार पांबूर इस्कल आसलें की? आसलें. हां. 7वी पर्यंत हांगा की 5वी पर्यंत? पंचमीसर. हां. 7वी गेल्ली हांवें. हांवें रिटायर जाल्ल्या पूण 7वी गेल्ली. ओके. तुमी बोळये वेतना हेणें सांगू आनी नातलो? नातलो. कशें वतल्यात इस्कलाक? इस्कलाक कशें वतल्यात? चलून जालें. हां. मागीर न्हंय उतराचें न्हय? न्हंय उतरनोचें. हां. चलून जालें. आवड आसल्या संदर्भार? हांव पडलेलें आवड येतलें. 1 किलोमिटर पयस दोनी जालें. बाब घालें करतलो मिंगला? बेसायचें काम. ओके. तुमकां शिक्षक जायचें म्हणून कशें भोगलें? थंय 10वी म्हणसर केली की तुमी? 7वी मात्र जालें. हां. हिन्नाच्या इस्कॉल जाल्लें. हां. चेडांत. हां.
झाडच्या झाडां ಗೊತ್ತುನसले म्हजे आवय बापायन धाडूं ना म्हाका ಗೊತ್ತುನसले म्हजे भुरग्यां सांगात ती दोग जाण गेल्ले ओके. ताच्या उपरांत शिक्षक जायचे म्हणून कशें चिंतले तुमी? शिक्षा दिली म्हणून तुमच्या कुटुंबांत कोणी मास्टर आसले की? मास्टर आमचो सैराव मास्टर आहलो आनी शिक्षा जायचे म्हणून ते आंट्र्यांड ट्रेनींग जायना आसतना कॉलेज आसले हांगा म्हाका तांणी सिलेक्ट केलें हाजे पंजाब कॉरेस्पॉन्डंट संचालक जुवाराचे संचालक जाल्यार हांगा इस्कॉलाक कजिराक आनी थंय खंय केलें तुमी ट्रेनींग? उडपी गेल्लें. उडपी केल्ले कुठले तुमकां पामूर इस्कॉलाक अपॉयंटमेंट जालें गी? म्हाका परमनंट जालें. कोण विगार आहलो ताला? थंय जरम बीन तो थंय बोळये थंय बोळये सदांच हेडमास्टराक आनी दुसरे 4-5 जाणां काडून गेलें फॉर टेम्पररी. म्हाका सर्वीस रेजिस्टरांत परमनंट बरयलें तें पळोवन बोळयेचो हेडमास्टर तो अजाप जालो म्हळ्यार ताका टेम्पररी बरयलें. तशें आतां तुमचें इस्कॉल पयलीं आहलें की पांबूर इगर्ज पयलीं आहली? इस्कॉल वयलें. इस्कॉल पयलें. इस्कॉल त्या वेळा पांबूर फिरगस बळयेचो वांटो. बळयेचो वांटो. ताच्या उपरांत तुमी ह्या इस्कॉलांत रिटायर्ड जातना कितलीं वर्सां सर्वीस केलें? 37 सर्वीस जालें. 37. 37 म्हळ्यार तुमकां एक 17-18 वर्सां जाताना तुमी इस्कॉलांत मास्टर. सो 37 वर्सांनी तुमी कितलीं वर्सां मुखेल मेस्त्री जाल्यात? हेडमास्टर जावन आहल्यात न्हय? हांव असिस्टंट जावन आसलो. असिस्टंट जाल्यार म्हणजे हेडमास्टर म्हणचे जालें. वय कित्याक म्हळ्यार ऑफिसांत ऑफिस कामां बरो तुमी करचे आहली? काम करचे आनी एक्टीव हँड जावन आहलो. हां. सो तुमी रिटायर्ड जाता वर हेडमास्टर जावनात? जावना. कद मेळो ना पूण काम पुरो हेडमास्टराचें आहलें. तेन्ना असिस्टंट आसले तेन्ना हायर ग्रेड. हायर ग्रेड आहलें. हायर ग्रेड 8वी जावन ट्रेनींग जाल्लें हायर ग्रेड म्हणचे आहलें. तुमच्या भुरग्यां पैकी कोणी शिक्षक जाल्यान की? एकल्याक गिलबटाक केल्लें ताका अपॉयंटमेंट जावन सरकाराचें गव्हर्मेंट ऑर्डर आयलें शिकोवन जावन नजो म्हूण पयशेचे अडचणी आयले ताका 3 वर्सां आनी फ्री काम केलो. ओके. तुमच्या मूळ गांवांतच तुमी शिक्षक जाल्यात? हय. भुरग्यांनी कशें तुमी सोलोवन गेल्यात की तशें सांगा सोलोवन हेजें आसलें? हय. इस्कॉल भरून भुरगीं आसलीं की? इस्कॉल भुरगीं उणी आसलीं. हांवें आयकलां तुमी बरें प्रयत्न केले इस्कॉलाक भुरगीं हाडूंक. इस्कॉल मस्त प्रयत्न केल्ले. तेजे कडेन पंजाबान पळयलें हांवें कडेन हांवें वॉन्ट काडचें आयली आनी हांव कडेचो हँड लागून तो आहलो. 5 हँड दवरले जाल्यार 5 हँडाक भुरगीं उणी म्हजे उणी आहले. मागीर भुरग्यांक थोडे वोटचे आहले तें आहलें न्हय? ते दुसऱ्यांचे न्ही. हय कांय करचें सांबाळूचे न्ही. हय. मागीर पांबूर इगर्ज जाली. आमकां इगर्ज जाली. इगर्जे खातीर मस्त वावुरल्यात तुमी. इगर्ज मस्त वावरलो. ताचे विशय सांगा. इगर्ज बुळयेचे खांबे वोवन हाडले. कन्या न्हंयचे फुलतडी वचून लॉऱ्या धाडले. ताच्या उपरांत न्हंयत घालून वोवन धाडले. मस्त वोंट काडल्या. आतां वडाचो येना इगर्ज जावं कारण हांव. तुमी मस्त साधन केल्लें गी शिरवा वचोन? साधन केल्लें. सुद्दां हेडमास्टर क्लास ब्रांचेन व्हरोनाक पक्का मास्टर जाल्यार मिटिंगाक वचून तुजो जाल्यार हांवें मिनट काडली हे कडेन देवाच्या आदारान देवाच्या मोगान केल्लें हांवें हांव व्हरोंक गेल्लें न्ही. आतां पांबूर फिरगेचेक 50 वर्सांचो जुबलेव जालो. आतां 60 वर्सांक तयार जाता. कशें भोगता तुमकां? आतां बारीक संतोश भोगता. हांगा इगर्ज जावंक आक्षेप बसलो बटा गेल्यानी आनी आक्षेप गेलो कित्याक म्हळ्यार इगर्ज बांदतना आमची बुळी इगर्ज बांदतना मातें फातर व्होवन मातें केस्तां धाडल्यात आतां हांगा मुनावळे करता म्हण तांचे आक्षेप जाले. दुसरे पुतळावाले जेन्ना डिसोजा आसलो
तो काजी जाता आसलो ताचें सवाल पयशांचें इंगड सवाल तें घर घेना हांवें म्हणून मस्त अडकळी आल्ले वाटकडे हाडली मस्त अडकळी हाडकड म्हळ्यार पडू बेड्याचो एक म्हणटा मात्र हम्म. कित्याक पयशे दिवचे पडटा म्हणून हम्म. पयशे बरे अडचणी हाडले हम्म. आता तुमच्या 37 वर्सांच्या सर्विसांत हां तुम्ही शिकयले साबार जाण आसात मस्त जाण आसात तातूंत व्हड व्हडले हुद्द्याक पावल्ले आसात मजा उद्दार पावल्या ताचे सांगेत की उडास आसा की तुमकां बॅडमिंटन रोना हम्म. वकील हम्म. तो म्हजे स्टुडंट हो हम्म. मागीर पंदरा सिस्टर जाल्ली आहा की हजराक जाल्ले आज जॉन नोरोना हम्म. सिस्टर जाल्ले नोरोना गेले सिस्टरां हम्म. आनी टी सिल्वा हम्म. मस्त जाण आसात हम्म. सिस्टर 75 वर्सां प्रायाचे 75 वर्सां प्रायाचे पुरो हांवें शिकयले भुरगेत हम्म. आतां तुमकां सळावळा की आयल्यार मेळटात की हां मेळटात मेळोंक येतात की मेळटात हां तुमकां उडास आहा कितें ल्हान आसतना कालें बरो पोखरीपणां करतले आज व्हड व्हडल्या हुद्द्याक पावल्यात ती तेच उडास करतात की हाळे मास्टर तुमी म्हाका अशें जोर केल्लें अशें मारल्लें आंबे काडल्या विशांत हय हां ते भुरग्यांनी कडेन हां ल्हान आसा भुरगीं करतातूच हांव पळय भुरग्यांनी बसयल्ले भुरगीं सोडचे घातता हाडलें हांव वायलेट फांबोरो मल्ला मास्टराची विद्यार्थी जावन मास्टरामा विशयांत उलोवंक भोव चड अभिमान भोगता. मल्ला मास्टर म्हणटाना धोवें पुडवें आनी अर्द्या हाताचें शर्ट, हातांत वाऱ्या रुखाची एक बारीक बोडी हो उडास म्हजो जिवो जाता. दुसऱ्या क्लासींत हांव 5व्या क्लासी म्हणसर मास्टरामान म्हाका विविध पाठ शिकयल्यात. मास्टरामाचे 7 क्लासी जातले इस्कालाच्या उक्त्या मैदानार आसच्या आंब्याच्या रुखा मुळा आनी त्या आंब्या रुखाक एक पत्राचें काटें आसलें आनी त्या पत्राच्या काट्यार आमकां भुरग्यांक बसोवन ताणें पाठ शिकोवचो आसलो. आनी भायर आमी बसता आसतना वारें बरें थंड वळटालें. एके फावटी आमकां जेमी येताली आनी जेम आयिल्ली पळयलें तर मास्टरामू ताची बडी रुय्यां करून बीज येताली. त्या आवाजाक आमची न्हीद धांवताली. म्हाका ल्हानपणांत हांव खेळांत मस्त अभिरूच. हें पारकिल्ल्या मास्टरामान म्हाका 3ऱ्या क्लासींत हांव हर एका वर्सा बंटकल इस्कालांत चलच्या स्पोर्ट्साक धाडचें आसलें. नीन होगले बेको म्हणून आनी हांव वेतालें आनी उरिल्लीं भुरगीं म्हज्या सांगाता येतालीं आनी हांव इनामां हाडून येतालें आनी मास्टरामाकी मस्त खुशी जाताली आनी मास्टराम उरिल्ल्या भुरग्यांकी उमेद दितालो. आनी आमच्या परिसरांत सगळ्यांकी मोगरी कळ्याची कृशी, सगळ्यांकी मोगरी फुलां जाताली आनी आमी मोगरी फुलां एकामेका बांदून कुमो करचें आसलें. आमी ल्हान भुरगीं जाल्ल्यान घरा इल्लीशीं फुलां काडचीं आनी इस्कालाचें वस्तूर घालून सीदा मास्टरामागेर धांवचें तेंचीं फुलां बांदूंक. आनी तें फुलां बांदून जाल्लेंच आमकां मास्टरामाची पतीन लिल्ली मावशी फुडल्या दिसा मासलेची कडी करून पोळी करून दवरताली आनी मासले कडी आनी पोळी दिताली. एके फावटी पोळी नातिल्ल्या वेळार तिणें पेज वाडची आसली आनी मास्टराम इल्लो वेगी इस्कालाक वेतालो आनी आमी इस्कालाचें बेल्ल आयकल्ल्या कुडलें धांवचें आसलें. म्हळ्यार इस्कालाक आनी मास्टरामाच्या घरा मदें एक रोड मात्र आड आसलो. आनी हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आनी क्रिसमसाच्या शुक्रारांनी आमकां इगर्जेक वचोंक आसतालें मिसाक. लायन करून मास्टरामान धाडचें आसलें आनी वेताना तें कलें ल्हान कार्य आसत जाल्यार इस्कालाचें आमचें बांक आसलें ल्हान तें आमकां वेताना व्हरूंक आसलें आनी फाटीं येताना तें हाडूंक आसलें आनी हाडून आसल्यार जाग्यार दवरूंक आसलें. आनी ताका आमी चुकल्या जाल्यार मास्टराम आमच्या फाटल्यानच आसतालो आनी ताचे मार आमकां खंडीत. आतां इस्काला तेणें पाशार जाताना हें पुरा उडास मात्र हो उडास उक्त्यान सांगूंक अवकाश करून दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांवें एके फावटी चिंतचें आसा. मास्टरामान आमकां ल्हानपणांत सावन मस्त शिस्त शिकयल्या. शिस्तेचो मेस्त्री तो. आतांच्या काळार तो शिक्षक जावन आसलो जाल्यार आमकां विद्यार्थींक
मोबायलां कशी यूज करीजे म्हणून शिकयतो कोण ना. आनी माश्रामान त्या काळार समाजाक जाय पडची मस्त कार्यक्रमां ह्या सेवा ताणें दिल्या. आतां तो मास्टर जावन आसलो जाल्यार खंडीत जावन ताका सरकारांतल्यान एक प्रशस्ती मेळटी कोण ना हें हांवें चिंतचें एके फावटी. कितेंय जावं दी, माश्राम आतां उतार प्रायर आसा. देव ताका आनी ताच्या पत्नीक लिल्ली मावशेक बऱ्या भलायकेंत राखून दी म्हणून हित म्हजी आशा. देव बरें करूं. आतां तुमकां 96 वर्सां म्हणल्यार तुमी जल्मल्ली डेट वोट आसा गी? ಹನ್ನೆರಡು 1929 नोव्हेंबराच्या 12 तारखेक होय 109 29 1929. होय 29. आतां तुमी तेदोळ जल्मल्यात. तुमी 1947 येता म्हणटा आसतना मिशे आनी बरो आयल्यात. तेदोळ हांगा स्वातंत्र्य संग्राम होय तांतू तुमचें कालें मेतेरपण आहलें. म्हणजे म्हातारपण नासलें जाल्यार हांव गेलो स्वातंत्र्य जाताना मेरवणूक येताना हांव गेल्लो पळयलां घोशणा गेल्लें नाल्यार केळ्ळें अशें. आतां थंय गेल्ल्यात हांगा गेल्ल्यात रूख होवन हाडले फातर होवन हाडले बरें सांगलें. हय वाटे नासले न्ही रस्ते नासले न्ही. रस्ते नासले हय पांय वाटत गी पांय वाटेन हांगे मारो पयलो जावन हारलो मारो पयले म्हळ्यार मातशें बरो पावलो पंचायत करतले थोडे वर्सां 17 वर्सां हांवें पंचायत हांवें गेल्लें 4 रुपये सांबाळ आसतना 4 रुपये. हय म्हयन्याक की दिसाक? दिसाक 4 रुपये. ओके. आतां तुमकां पेन्शन येता. हय पेन्शन येतना तुमी चिंतात ह्या पेन्शनाचे कितले की उण्या मोलाक हांवें काम केलां म्हणून. हय न्ही तुमी फस्ट जॉयन जाताना तुमकां सांबाळ कितलो? तुमी फस्ट जॉयन जाताना सांबाळ कितलो? फस्ट जॉयन जाताना 30 रुपये. 30 रुपये. हय 30 रुपयान तुमी घरदार पुरो सांबाळ्ळा. हय ओके. तुमचे येजमानीचें नांव ती खंयची गांवांत? लिल्ली नोरोना. लिल्ली नोरोन्ना. मारियन लिल्ली नोरोना. हां मारिया लिल्ली नोरोन्ना. हां ते गांवांत उडपीची. उडपी पामुरकार कसो पावलो? मुन्सिपालिटी भितर निमणते ते तिजे बापायची भयण एक मावळणो हांगा आसली. तिणें म्हजे गुण पळोवन म्हाका आयडी घेवन म्हणून बारीक प्रयत्न केले. कोणें केल्ली सैरीक? ते बापायचे भयणीन. हां तुजेर तर जाल्यार ताणी दोळो दवरलो. तुजेर ताणी दोळो दवरलो तर जाल्यार? हय जाल्यार सांगा दिवंक मन नासलें. दिवंक म्हण नासलें? हाडले कित्याक? हाडले म्हणून. हळ्ळी म्हणून. हय हळ्ळी आनी मास्टरांक सांबाळना. आमचें सोबीत भुरगें गुणेस्त भुरगें. हय मागीर सैरी घट जाली. सैरी घट जाली. काजर जाल्ली इसवी उड आसा गी? हय आतां त्या काजार एक हप्तोचे काजार. एक हप्तो म्हणल्यार मोटलांक तयार करचें वास हाडचें मागीर माटो घालचो एक हप्तो जेवण घरांत रांदचें. जेवण घरांत रांदचें. घरांत रांदचें. खंयचे इसवेंत काजर जाल्लें? 56 इसवींत. 56 इसवेंत. सो 56 इसवेंत मारिया लिल्ली कडेन काजर जाल्यात तुमी? 13 म्हणल्यार मेयांत गी? मेयाच्या 13 तारखेक. 14 तारखेक. 14 जाल्लें. मेयाच्या 14 तारखेक. हय. सो 50 वर्साचो जुबली आचरण कर. ताच्या उपरांत 19 वर्सां जातात म्हणल्यार 69 वर्सां. हय 60 आनी 9 वर्सां काजार जिणी तुजी. हय 60 आनी 9 वर्सां तुमी सांगात आसात म्हळ्यार व्हंकलेन तुका बरें पळयलां की तुवें तिका बरें पळयलां? दोगांनी पळयलां. हां दोगांयनी पळयलां. दोगांनी. हय. तुवें पामूर इस्कॉलाक जॉयन जावचे पयलें बोळी इस्कॉलान काम केलां? बुळयेचो 6 वर्सां काम केलां. काम बुळये मागीर गेलो. हां मागीर गेल्लें. ताच्या उपरांत पांबुराक आयल्यात. पांबुरांत 37 वर्सां तुमी वावर केलो आनी तुमच्या आदल्या विद्यार्थ्यांची उडास केल्यार जायते जाण बऱ्या बऱ्या हुद्द्याक पावल्यात. बरें उदक पावलें. क्रिस्तांवांचे जावं दी अक्रिस्तांवांचे जावं दी बरो संबंद तुवें दवरलोय. बरो संबंद बरे उलयतात. आयले मेळटात.
ताच्या उपरांत तूं फ्रिकजेन तूं उपाध्यक्षांनी जाल्लोय आडळतेदार त्या जाल्यार आडळतेदार म्हणटाले उपाधी जाल्लो कितले वर्सां उपाध्यक्ष जाल्यात 5 वर्सां ताचे बरोबर वाड्याचो गुरकार जाल्यात वाडे गुरकार जावन आसा वात केल्ली जायत्या काजारांक तुमी MC केल्या म्हण आयकलां हांवें हय त्या जाल्यार तुमीच MC ते जाय आमचे आमचो हां भुरग्यांक लागून सांगात रावनो मागणें करचें जालें सांगात रावनो आनी आमचे आमची आतां बरो पयशे दिवन आमचे न्हय पयले धर्माचे आमची सुमार कितलीं काजारां केलाय तुवें उडासाक आं कितलीं काजारां केलाय कोणा काजारां एक 100 200 20 हे 100 जाता चड हय ह्या सुतुरांत पंबुरांत आं ह्या पंबुरांत हय क्रिस्तांवांक एक मोगान सांबाळ्ळो व्यक्ती म्हळ्यार तूं हय तुका बरें मानतात दुसरे धर्माचे बरें मानतात देवाक आर्गांव दिता म्हळ्यार तो संबंद बरो दवरलोय तुवें आनी पंबूर इस्कलांत ते वृद्धी करूंक मस्त प्रयत्न केलाय तुवें हय काले बरें केलाय बरें ते करून भुरगीं नाचले भुरगीं हाडलें एक हय भुरगीं चड जालीं म्हणून मागीर क्लासरुमांत आयचे हय आं ते भुरग्यांक आपण सिलेट बूक हांवें तेंचे हाडले वस्त्र ना जाल्यार वस्त्र तेंची आमकां ना जाल्यार कुमो करचे हाडली दानी बरो सहकार दितले की आं दानी बरो सहकार दितले की आल्या म्हज्या इस्कलाक हें इल्लें जाय जें कांय दिया म्हळ्यार काण दिताले की दिताले स्विसाऱ्याक दिताले सांगल्यार रेस्पेक्ट दिताले तो संबंद तुवें रुता करूंक मस्त प्रयत्न केले म्हणून गांवचे सांगतात हय तांकांय मारला मास्टर तूं क्रिस्तांवांकय मारला मास्टर ताचे उपरांत हांगासर ह्या भुरग्यांक तुवें बरें करता आसतना कुडींत आपांग घाल्ल्या भुरग्यांक एक इस्कल प्रारंभ करचे कथलीक सभान प्रयत्न करतना मान आसा हय ताकाय तुवें मस्त प्रयत्न केलाय म्हणून आयकलां हांवें हय मानसा करूंक प्रयत्न केला 7वी करूंक प्रयत्न केला 5वी तावन 7वी जाला शेवटी इन्स्टिट्यूट येयलो इस्कॉला विजीट केले ताणें इस्कॉल पळोवन हायर करया म्हणून रिपोर्ट बरयलो ते मागीर बारीक प्रयत्न केले हांवें ऑफिसा रावन तो तो सिक्वेराक हाडलो पूण ते जाल्यार बोणक्यांचे इल्लें चलतालें तांचे मुखार तुवें कशें मेट काडलें आमच्या गांवांत मणकी नाचले उणकी नाचले आसले ते मान दिताले ते ऑफिसान आनी बरो तूं गेल्ले फुडले आर्ना केले आसा बेगा मालपले म्हणून आयकलें हांवें वय कितें आठना गेलो बेगा मालपले म्हणून सणाम रे ये हो क्रिस्तांवचे हाडले तूं कांय नाका म्हाजे कडेन सुरय उठयली म्हळ्यार कडेन ल्हानसो गांव कांय बदल करता आनी म्हाका बदल करूं ना जाल्यार कांय सीडी हे कडेन विचारताले हे कडेन लोन्स दिवन वचो काम करूंक म्हणून तुवें मस्त प्रयत्न केल्ले हय केल्ले कोणाक लोन्स दिवना कोणाक दिवं नाय कोणाक दिवना या तुज्या सर्विसांत हां मस्त उडासांत उरचो खंयचे म्हणे विशय आहात की हां मस्त उडास उरचो विशय खंयचे म्हणे आहात की हां स्कूल डे केल्लो नाटल्यार कालें इस्कलाचें कालें हें केल्लें हें उडास आहा की तुका उडास आणखी इस्कलांत केल्लें रक्षकाचा शिक्षक सभे शिक्षक रक्षक सभे हय गव्हर्मेंटान शिक्षक रक्षक सभे करूंक सांगच्या पयल्यान तुवें शिक्षक रक्षक सभे केल्ले आनी तूं दखलो तुज्या नांवार आसा कशें बगलें तुका तें करया म्हूण पेरंटांक इस्कॉलाक हाडचें न्ही बरो इस्कॉलाची अभिवृद्धी जायची म्हणलें म्हणून आमकां आमी सांबाळकान येता हांव सांबाळ काम करचें म्हणून दुसऱ्या हें जाल्यार हांव तुमी सांगतलो प्रायवेट सांगतलो इस्कॉलाचो कोण जो इस्कॉला टायमार येवचे स्टाफ मिटिंगार हय आनी हांव इस्कॉलाक ऑफिसा वचें जाल्यार इस्कॉलाचें काम करतलो जागा नासलो 3 वरार वचें जालें सांजेर हय सांजेर 3 वरार वचें जालें इस्कॉला भायर तुवें घरा घालें काम केलां बरें पुरो रस्तो केला हांवें म्हज्या आनी म्हज्या पुतणीन आमी दोगांनी आतां हात दिवन
माडी 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 पुरं फ्रेश गेले आम्ही तो बरो आम्ही दोघांनी एकल्या एका आवाज आहे ना शेजारचं दुबळी काय मस्त आले आणि म्हणजे भाऊ एक स्वीकारलो सकाळी वखत गेले आम्ही आणि भाऊ इंगड आले बसा भाऊचे सोडलो तिथं कर बेसांगो कर म्हाका कितली भुरगीं तुमकां फोटो आमी लेगचे 7 जाणां 7 जाणां भुरगीं हां 7 जाणां भुरग्यांची नांवां येतात की पळय काले नांव मलगडो कोण मलगडो जेम्स नोरोना हां दुसरे वालेगियन हां तिसरें रोनाल्डो ब्रुदर जावन आसा हैदराबाद ब्रुदर जावन आसा हॉली क्रॉस मेळ्ळी की हां सेंट गॅब्रियल्स हां सेंट ग्रेबियल्स सेंट गॅब्रियल्स हां थंय घालून ताजे उपरांत एकले राणी चली प्रेसिल्ला मरियान माटी सोनू हां मचादो मचादो सैमान गिलबर्ट सगळं मस्त जेवण प्रयत्न केले जाल्यार जाल्यार करून जमूंक ना जालें कोणें करूं नजो म्हणे गव्हर्मेंटान म्हणल्यार सांबाळ दिना तेच्या 3 वर्सां 4 वर्सां फ्री केल्लें फ्री सर्वीस दिल्लें की फ्री सर्वीस केल्लें खंय दिल्लें हां तुमच्याच इस्कॉलान दिल्लें की आमच्या इस्कॉलान केल्लें हय बापूय आनी पूत एकाच इस्कॉलान हय हय हांव रिटायर्ड जालो रिटायर्ड जाल्लो की जाल्लो हां हां ओके सो जाली आनी एक निमाणें किशोर ओके किशोर किशोर ओके इतले जाण भुरगीं आसात नात्रां कितलीं करतात तुका 10 जाणां 10 जाणां नात्रां हय पणतूर आहात की आमचो एक जाला शेणतूर आहात की हां शेणतूर आसात की शेणतुरां पणतुराची भुरगीं शेणतुरां न्हय हां नात ओके आसून आज तुवें बारीक कश्टांनी बांदलें इस्कल आजुनूय चलता बरें आं बरें जाता संतोश तुवें कश्टांनी बांदलें तुजें कुटुंब बरें एकवटान आसात हां कित्याक इस्कलान जावं दी समाजान जावं दी घरान जावं दी मागणेचो मनीस तूं देवाचें दयेन मागणें आसा आतां पाटी वचत तर जाल्यार तुजीं भुरगीं तुवें शिकयल्लीं भुरगीं हां तुवें म्हळें पाद्राब जाल्यात सिस्टरान जाल्यात व्हड व्हडल्या हुद्द्यार बरो आसात मास्टर जाल्ले कोणी आहात की हां मास्टर जाल्ले कोणी आहात की मात जाल्ले कोणी ना कोणी नात कोणी ना शिक्षकांनी बरो जाल्लीं ना निवडासन नात ना सिस्टर हां सिस्टर एक जाल्या सिस्टर जावन टिचर जाल्या हय जायतीं जाणां आसात तुका आतां उडासा घेना आसतलें हां मस्त जाणां आसात तुवें शिकयल्लीं विद्यार्थी शिक्षकां जाल्लीं आतां तुका उडासान येना कोण ना आतां उडास जायना ओके पुरो सादारण 75% शिकयल्लीं भुरगीं जातात बरें आतां निवृत्त जाल्ल्या उपरांत हय इस्कॉलांत निवृत्त खंयच्या इस्वेन निवृत्त जाल्ल्या तुमी 63 बी म्हणून 63 जावचें ना हां उडासना हय उडासेनात उडासना पूण निवृत्त जाल्ल्या उपरांत तुमी इगर्जेच्या कामांनी प्रवृत्त जाल्यात तशें आयकलां हय इगर्जेच्या कामांनी हय इगर्जेक ते कंपाउंड ते आस्तीचे दखले पुरो हांवें पुरो केल्लें आनी चड संको म्हळ्यार वाडे आनी हें करतना म्हळ्यार तुमचे तितसो न्हू खंय हेरूर म्हणसर आसा हय व्याप्त फेरूर म्हणसर आसा आं इशीन पांजीमार म्हणसर आसा त्या सगळ्यांनी घरांनी वचोन हय इगर्जेचें काम करतना तांकां उमेद जाल्ली म्हणटात हय आनी तेवळ तुमची उमेद पळोवन शेजारच्या क्रिस्तांवांनी कुमक केल्ली म्हणटात पळय कितें हय केलें रामशेट्टी केल्ली कुमा गेल्ली आहा ताणें मस्त कुमा गेल्या रामशेट्टी ओके तुमचे इगर्जेचे इस्कल पयले आहले ताचे उपरांत इगर्ज जाली ताचे उपरांत मानसा इस्कल केलें कॅथलीक सभेत हांव आनी ताचे मुखार क्रिस्तांवांचें इस्कल जालें हय त्या वेळा तुमी म्हणलें की आमी इस्कल इम्प्रूव केलें जाल्यार ती इस्कल करना आहली म्हूण हां ताका बरें प्रतिस्पंदन तुमकां मेळोना म्हूण अशें हांवें आयकलें तुमकां मोन आहलें की
फाल्यां हे इस्कल अभिवृद्धी करूंक आनी आता तुम्ही 5वी आली 7वी सर केली हय 7वी हायस्कूल करचे म्हणून बारी मोन आसलें मल्ला मास्टराक म्हणजे अशें आयकलां हांवें भुरगीं नासतले हम्म, भुरगीं नासतले हम्म, सपोर्ट इस्कॉल जाय हम्म, एलिमेंटरी करी गेल्यार हम्म, दुसरे प्रायमरी इस्कॉल मेळाचे हम्म, हायस्कूल करी गेल्यार हम्म. फीडिंग स्कूल म्हणटात ताका आं फीडिंग स्कूल म्हणटात म्हळ्यार हय हय हम्म. हायस्कूल जाय पूण तुम्ही प्रयत्न केल्ले प्रयत्न केले तातूंत यशस्वी जावनात जायच जावं ना हम्म, हायस्कुला हायस्कूल बंटाल एलिमेंटरी आसतलें हम्म, आनी सिरवां हायस्कूल हम्म, आनी आमचे भुरगीं बरो सिरवां हायस्कुला वतालें हम्म. आता तुमच्या घरा लागींच तुमची इस्कला हय ಬೆಲ್ಲ ಜಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಏನಾತ್ಲತ್ತ ಇದು आं ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಬರೋದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪೂರ ಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ येतले आतकी हय 2 मिनटांनी इस्कला तुमकां हय जाल्यार ही सगळीं गेल्ले उपरांत रावन मागीर आतां इस्कल 4 वरांकी त्या जाल्यार कितले वरां सुटचे 4:30 4:30 हां 4:30 सुटल्यार 6 वरां म्हणसर इस्कलांत आसतल्यात तुमी मागीर येतल्यात हय इस्कॉल इस्कल वयर तितलो मोग कित्याक तो इस्कॉल म्हणून गांवचे इस्कॉल हम्म, आमी सुकयले इस्कॉल हम्म, काम केले इस्कॉल हम्म, तशें जावन आनी एकल्यान सहकारी गरजे म्हणलें हम्म, इस्कॉल मोग हम्म. श्रीमान मौरीस नोरोना सगळ्या गांवार मल्ला मास्टर म्हणून नांव वाडलेलो समाजेंत आपल्या प्रयत्नांत आनी आपल्या मुखेलपणा वरवीं एक स्थानमान आपणायलेलो म्हूण सांगूंक म्हाका व्हडलो संतोश भोगता लोकांक शिकप नासल्या त्या काळार एक 4 जाणां मुखार रावन उलोवंक मुखेलपण दिल्लो व्यक्ती आसलो जाल्यार तो श्रीमान मौरीस नोरोना गांव उद्धार करच्या आपल्या प्रयत्नांत आपल्याच स्वंत गांवांत कांय इल्ले रस्ते सुदारण करचे गांवाक एक पोस्ट ऑफीस येवच्याक प्रयत्न केल्ले आसा जाल्यार तें ह्याच मानेस्तान फिरगे जयंतीताची आसक्त विशेश क्रिस्तांव लोक भोंवतणीच्या इगर्जांक पांय वाटेन वेताना पांबूर फिरगज अस्तित्वाक येवंक आनी उपरांत ती अभिवृद्धी जावंक ताणें मोठो वावर दिला म्हूण सांगूंक कोणी नेगार करचें ना भोंवतणीच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी कसलींय गडितां जावं एक रोस जावं एक आजार जावं एक परतापण जावं एक मरणोत्सव आनी असल्या संदर्भांनी मागणें शिकोवंक सभेर 2 उतरां बरीं उतरां उलोवंक तसूं मुखार असल्या संदर्भांनी ताचें उलोवप आनी मागणें इल्लें लांब जाता म्हणून फाटल्यान उलयल्यारय असले संदर्भ येताना ताच्याच मुखेलपणाक राखून रावताले होसो श्रीमान मौरीस नोरोना वा मल्ला मास्टर म्हजो बापलो म्हूण सांगूंक हांव अभिमान पावतां 9 आनी 16 वर्साच्या दीर्घ आनी सफळ प्रायेक तो पावला आसता ताका हांव बरी भलायकी मागतां आपली पोतेन लिल्ली मावशे सवय 60 आनी 9 वर्सांचें सुफळी खाजारी जिवीत जियेवन आपल्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक हें बागी जोडें सकलां देवान तांकां आपल्या भुरग्याबाळांचें बरें फरें पळोवचें भाग फावो केलां तांच्या भुरग्यांबाळा सवय जिविताची शताब्दी आचरण करूंक तस्सो सरस्पो देव ताका आनी आमकांय फावो करून दी म्हूण हांव आशेतां मल्ला बापूक हांव सर बरें मागतां ओके आता तुमच्या बाबाक 2 जाण बैलो आनी सुमारशीं भुरगीं हां तातूंत मास्टर जाल्ले तुमी मात की हां तुमी मात मास्टर जाल्यात की हय तुमकां मास्टर जावंक उमेद कशी आयिल्ली उमेद उलय जरा पिंटो म्हणलो आहलो जेरोम पिंटो जरा पिंटो विगार की हय विगार बोळये बोळये हां ताका सयरो एक इश्ट आहलो हां फाल्यां म्हाका एक कोण रायट हँड जाय की हम्म. ताणें म्हाका म्हजें नांव सजेस्ट केलें हांवें चिंतून ना हम्म. देवाकार गांव हम्म. तुमकां मोन आहलें गे मास्टर जायचें म्हूण पयलें नासलें बॉम्बे वचों हां बॉम्बे ते जाल्यार परत बॉम्बे वचें खंय बॉम्बे शिकचें आनी बॉम्बे वचें शिक्षण बॉम्बे वचें हां ते कंडक्टर BSTचें BSTचे कंडक्टर कंडक्टर रातीन टॅक्सी सुटची गेल्यात की बॉम्बे बॉम्बे वचों पयलीं वचों वचूना काजू जाल्यार करून गेलो हां न्ही मास्टर आमचें त्या वेळा कशें आहलें म्हळ्यार बडा मास्टर म्हूण हय बरो हिंदीचे बडा न्ही कन्नडाचे बडावा मास्टर हय सांबाळना म्हूण ताका हांवें सांगचें जालें बडो मातसो हागे गत्तीच बंद जालो
इंतेचे सांभाळून बंद झालो या बडा मास्टर ह्या काही होतो म्हणून हांवें विरोध करचे आले दुबळो मास्टर म्हणून सांगा नाका तुवें सांगना घातून कित्याक म्हळ्यार शिकोवचे उमेदीन येवचे सांबाळा खातीर येवचे न्ही सांबाळाक येवचें ताका खातीर हांव ह्या पावलो ओके तुमचे सांगोडी मास्टर पुरो आसले हां तुमची सांगाती शिक्षक आसली मास्टर आसले हय त्या पैकी तुम्ही मलगडे तुमच्या दोळ्या मुखारच ती गेल्लीं आसात हय हय कशें बगलें मजोटूत आसले आतां नांत म्हणटा आसतना हय बरें बेजाऱ्या बगले काल करचें देवान म्हाका फोव केला म्हणून बरें बगलें म्हज्या बरोबर ल्हान भुरगो हांव सांबाळ्ळो हांव तेकलो तो देव केदाळा पळयता म्हाका जायना देवाची कशी आतां पयले तुमी मस्तू वाचताल्यात बरयताल्यात हय आतां वाचूंक आनी जाता की आतां वाचूंक जायना दोळ्यांनी दिश्टुणी जाल्या दोळ्यांनी दिश्टुणी जाल्या खंयचो सब्जेक्ट शिकयताल्यात इस्कॉलांत हां खंयचो पाठ करताल्यात म्हणजे पुरो क्लासीक आसतलो कन्नडा पयल्या क्लासीक गेला दुसऱ्या क्लासवर तिसरीची केल्या चवथीची केल्या पंचवीची केल्या पंचमीची केल्या ताजे उपरांत तुमी इस्कॉलांत दोतोन शिकोवंक प्रारंभ केलो दोतोनचें मुख्य काम इगर्जी इगर्जी दोतोनी शिकोवतलो कित्याक म्हळ्यार हांगा तुमच्या पांबुरांत कॉन्वेंट नासलें नासलें जाल्यार पयले कुंभाराची दोतोन तुमी शिकयली म्हणून हांव आयकलें हय तुमकां हप्तो भर शिकयचे इस्कॉलांत ताजे उपरांत आयतारा थंय वचून शिकयचे हय तुमकां एक दीस फ्री आसचो हय उपगूण बगोवना हांवें बगोवना आमचें काम म्हणलें चिंतलें काय एका वेळ कायला आसा हय आमचें काम भुरग्यांक बरे पद्य तुमी रागान शिकयताले न्ही एक राग घालून हय तें बरो ताळो घालून हय उडा सायकलींचे म्हणी पद्य सांगा बळी इस्कॉल शिकयतना ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಡ್ಲು ತಾಳು ಒಳ್ಳೆ ತಾಳ ಮಳೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ಕನ ಸಕಾಸ ಒಳ್ಳೆ ತಾಳ ಸಿಗೈತಲ್ಲ ಹುಳಿ ಸಿಗೈತಾನೆ ಹದ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಳೆ ಪದ್ಯ तुम्ही ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಶಿಕೆಲಿ ಉಡಸ ಆಗಿ ಕಂಚಿಮಣಿ ಪದ್ಯ ಶಿಕೆಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಂಗೀತ ಈ ಉಡಾಸೆತಾಗಿ ಉಡಸೇನಾ ಎಕ್ಕಿ ಪದ್ಯ ಉಡಸೇನಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಬೇಡನು ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಹೋಗೋನು ಸಂಗ್ ಸಂಗ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಬೇಡನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋದನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿ ಸೇರಿ बरे राग कर सांगचे आसले काय इथं बरो ताळो आणि बरो दिवन आता आतांची इंग्लीश मिडियमान रायम्स म्हणटात ते तुवें शिकोवनचे आसले काय पयले अशें तुवें शिकयल्ली आदली विद्यार्थी म्हणटात तसो पाठ म्हणल्यार पाठ बारी राग कर शिकोवनचे कित्याक त्याला टीव्ही नासली रेडियो समाधानाच्या घरान नासलो ते जाल्यार तुज्या पाठाक आयकून रगतली आयकत बसतलें येस मल्ला मास तूं साबार इस्कॉलांक संपन्मूल व्यक्ती जावन गेल्लोय तुका भाशण करूंक आपयताले ते खंय पुरो गेलाय तुका गुत्ता सागी भाशण कर दुसऱ्या इस्कॉल वचोना वचोनात जशें हांवें आयकलें तुमकां ते जाल्यार आपयताले जाल्यार तुमचे सनोर घालें मिटींग जातालें मिटींग जातालें ते जाल्यार भाशण करूंक मिटींगांत पाठां करचें आसलें मॉडेल स्कूल भुरग्यांक वेगळो पाठां करचो आसलो ते करचें आसलें फाटले चटवटके सरकारी इस्कॉलांक आनी इगर्जे इस्कॉलांक म्हळ्यार अनुदान येता मागीर अनुदान सरकारा म्हणून सरकार जाल्यार गव्हर्मेंट इस्कॉलांक चड सपोर्ट करतलो जाल्यार तुमच्या एडेड इस्कॉलांक उणें करतलो आतां जाल्यार तुमी एक कालें एक आवाज उठयल्लो खंय तुमी इस्कॉलांनी समासम पळयचे गव्हर्मेंट इस्कॉल ते इस्कॉल पळोवन वचून एक आवाज उठयल्लो ताच्या विशयी सांगयात की उडसना हांव लुकास डिसोजा पांबूर पिरगेजीचो आनी पांबूरचोच आमचो शिक्षक श्री मावरीश नोरोन्ना आमी ताका मोगान माल्ला मास्टर म्हूण आपयता हांव ताणें साबार विद्यार्थींक शिक्षण दिलां आनी तो हांगासोच आमच्या गांवचोच आजकाल ल्हान प्रायमरी इस्कॉलांत कोण शिकयले शिक्षक येतात तांचे वयर विद्यार्थी बारी मोग कित्याक म्हळ्यार
ल्हान जावन कितें बुन्याद शिकपाची बुन्याद पडल्या जाल्यार तांचे जावन आनी ते आमचे गांवचेच माय गांवचेच त्या देखून ते आमकां लागशिल्लेत केदाळे आमचे सांगातात आसतात. आमी हांगा पांबूर इस्कॉलांत पयले क्लासी जावन 5वे क्लासी पर्यंत शिकलो. 1961 इस्वी उपरांत श्री मावरिस्नो रोन्नान म्हाका 4थ्या क्लासींत शिकप दिल्लें. ताचे पयलें ह्या इस्कॉलांत सुमार 4 जाण मास्टर आशिल्ले. ते आज देवा दिन जाल्यात कोणी जिवंत नात. श्री मावरिस्नो रोन्ना ताच्या कळमीतल्या वावरा वरवीं आज आनी ताच्या मागण्या वरवीं आनी ताच्या जिणयेच्या नियमा वरवीं तो आज 93 वर्सां ताका उतरल्यारी तो येदोळपर्यंत भलायकेंत आसा म्हूण सांगूंक देवाचीच ससाय ताका म्हूण सांगून ह्या संदर्भार हांव सांगूंक आशेतां. खंडी जावन तो एक बरो शिक्षक आनी तशेंच एक समाज सेवक. खाली ताणें ताचे खातीर वावर करूं ना. इस्कॉल भुरग्यांच्या सांगात रावन भुरग्यांच्या गांवांत दुसऱ्या कडेन वचनातले बरी ताणें तांच्या लागीं रावन तांकां शिकयलां. तशेंच ह्या गांवच्या अभिवृद्धी खातीर ताणें मस्त कामां केल्यात. ताच्या सांगातांनी म्हाकाय आपयलां. हांवें ताच्या सांगाता गेलां. ताच्या मार्गदर्शना खाला हांवें ताच्या सांगाता मेळोवन ह्या पांबूर गांवा खातीर काम केलां. ताणें ताच्या त्या काळार शिक्षकांक बारी सांबाळ उणो. ताच्या सांगाता तितलो उणो सांबाळ जाल्यार एक शिक्षकाक तितलोच गांव रावांनी मर्यादा आशिल्ली. हर एक त्या काळार गांवांत शिक्षक आसचे आशिल्ले तरी व्हडले शिकपाचे न्ही पूण गांवांत कोणाचें शिकप नासलें. हर एक गरजांक तांचे लागींच येवचें आसलें. तांची मायत काणी घेवची. तांचेर कितें कागदांनी तें बरोवचें आसल्यार तांचे कारणान बरोवचें अशें पुरा आशिल्लें. आनी तेय तशेंच गांवच्या लोकां सगळ्या वळखीचे आनी शेजारचे जाल्ले वरवीं लोक त्या काळार म्हणटले आतांय म्हणटात शिक्षकांक आतांय तांचो गांव राव तांकां आसाच. आनी आमच्या मल्ला मास्टरान खाली शिक्षणाचे हांवें सांगलें तो सामाजीक एक बरो कार्यकर्ता. ह्या गांवच्या अभिवृद्धी खातीर आतां ह्या पांबुरांत मस्त अभिवृद्धी जाल्या पूण त्या काळार एक समा रस्तो नासलो. एक हांगासर कितें एक वाहनाची गिताची वेवस्था नासली. इस्कॉलांचे कंपाऊंड आनी पुरा खंयचेय सारकें नासलें. ताचें घर लागींच आशिल्ल्यान ताणें ताचे कंपाऊंडाची जबाबदारी घेता आसतना इस्कॉलाच्या कंपाऊंडाची जबाबदारी घेतिल्ली. आनी तशेंच ताचें कुटुंब बरें कर सांबाळटना इस्कॉली आपणाचें इस्कॉल भुरगीं आमची कुटुंबाची भुरगीं म्हणले बरी ताणें वाडयल्लें. इस्कॉलांत शिकयतना इल्लो तो स्ट्रिक्ट खंडीत जावन ताका मानेकल आसा तें बरें कर तर जालें ना जाल्यार त्या काळार एक बेत बोडी म्हणटा आमी ती मेजार आसतलीच. देवरा बाये ज्ञानाद आरंभ म्हणले बरी खंडीत जावन भुरग्यांक इल्ली देवाची भ्रांती जाय आनी शिक्षकांची भ्रांती जाय. त्या जाल्यार बरें शिकप ताचें मतीक येता. त्या लेकार आमच्या पांबूर इस्कॉलांत शिकिल्लीं भुरगीं हांगा जावन बळयेगी शिरवांगी ह्या आनी खंयच्या इस्कॉलाक गेल्ल्या तवळ तांकां बरो मान आसलो. कित्याक म्हळ्यार पांबूर इस्कॉलांत शिकिल्लीं भुरगीं बारी हुशार म्हणून. कित्याक ते आतां शिकप हांगासर ह्या शिक्षकांनी आमकां दिल्लें. घर लागींच आतां एक पोस्ट ऑफीस जाय म्हणून ताची बारी खुशी आशिल्ली आनी ताणें पोस्ट ऑफिसाक मुखार वचून ताणें पोस्ट ऑफीस केलें. ताच्या सांगाता इगर्जींत आमचे पांबूर इगर्ज जावच्या टायमार ताणें मस्त वावर दिला. पांबूर इगर्ज आनी नवो पाद्र्याब येताना जावन दी तांकां पाद्र्याबांक सहकार दिवंक आनी कितेंय नातिल्ल्या ह्या पांबूर वाठारांत एका नव्या व्याजाकान येवन रावंक कश्ट त्या टायमार ताणें मस्त सहकार दिला. आनी भुरग्याच्या विविध संस्थांनी आसून उपाध्यक्ष जावन आनी तिरसेरींत आसून ताणें मस्त सेवा केल्या. आमच्या वाठारांत खंयचीय बरी पाली जाता आसतना हर एक त्या कार्याक तो मुखार आसतलो मागणें म्हणूंक या आनी कितेंय ते तांचे गरजो सुदारसूंक तो त्या माटवांत हजर आसतलो आनी ताचे जावन कितेंय त्या घरा कुटुंबाक जाय तें दितलो. तशेंच ताणें हे गुपीत तरान चेडवांच्या काजाराक आनी तांच्या बरें पाले जाता आसतना ताणें ताची दुडवाची कुमकी दिल्या. एक शिक्षक जावन ताच्या मतीक समाधान जावचें बरी तो ताचें जिवीत ताणें रुपीत करून हाडलां. त्या देखून देवान ताच्या कुटुंबाकी बेसावन दिलां. खंडीत जावन ताची भुरगीं ताणें भुरगीं शिकयल्लीं भुरगीं आनी ताची भुरगीं एक बऱ्या देखी पावल्यांत आनी तांकां आतां ह्या उतर प्रायर बऱ्या रितीन ती पळोवन आसात. आतां मास्टर म्हाका वचोंक कश्ट घराच आसा तरी ताका गरजेक ती हर एक
पोतू सोनू दू भुरगीं नातरां ती पुराय येवन ताका आदार दितात आनी भायर व्हरतात. अशें दोगांय आतां एका मास्टराक सांगात दिवन आसा तिची श्री लिलीबाई ती तिसो सांगात हाच्या वावरांत मस्त आसा म्हूण सांगीत खंडीत जावन मास्टर म्हाका तिणें एक जिनिसो सांगात दिल्लो आमकां सर्वांक आदर्श म्हूण सांगता. त्या संदर्भार आनी एक हांव आशेतां कितें म्हळ्यार ताका देवान लांब आवूक दिलें आनी आमकां ताचें सेंच्युरी 100 वर्सां आमचें एक सेलेब्रेशन पळोवचें भाग आमकां देव फावो करून दी आनी ताका बरें भला केंद्र राखून दी ताच्या तांच्या भुरग्या वांगडा बरो मोग ताका मेळून दी म्हूण सांगून ह्या संदर्भार हांव ताका सर बरें मागता. मल्ला मास्टर म्हळ्यार तुळव्यांत व्हड मनीस म्हणून पूण तूं म्हणटालो नान मल्ला आल्ला तुका मल्ला मास्टर म्हणून कारण तुवें पोस्ट मास्टराचें काम केलां त्या शिक्षकांनी पोस्ट पळय जाल्लें की शिक्षण मास्टरांनी मास्टरांनी पूर्ण सांबाळ दितालो पार्ट टायम पळय जाल्लें पार्ट टायम सकाळीं जावन परवान जालें मास्टराची कागदां वाचून सांगतालो की तूं हय आतां सांगता भुरग्यांक भुरग्यां आहलीं म्हळ्यार भुरग्यांक वचून सांगता म्हळ्यार एड्रेस वचून सांगता भुरग्यांक म्हळ्यार ताच्या भुरग्यांक घरांत तांच्या भुरग्यांक घरांत पावचे वयर कागद पावचे वयर ताच्या भुरग्यांक दितालो. अंगणवाडी तुमी स्टार्ट केल्ली अंगणवाडी सरकारान अंगणवाडी स्टार्ट करच्या पयलीं तुमी एक भुरग्यांक प्री प्रायमरी स्कूल हय तुमी स्टार्ट केली स्टार्ट केल्लें. मागीर मानसाक जागो ताच्या उपरांत तें बिल्डींग आनी बरो आसा करचे जर जाल्यार कॅथोलीक सभा उपरांत जॉयन जाली मस्त दान वट्ट केलें दान वट्ट केलें लोकांक सहकार दिलो सहकार दिल्लो. तुमचो एक पूत आलो निमाणो पूत हय निमाणो पूत आलो तो सरला तो तें पुटो तो डिग्रेंत डिग्री आसलो तो डिग्री तो फायनल इयर आसलो सेकंड इयरांत आसलो हय ते सेकंड इयर जालो वय 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 अशें तुजें जिवीत लांब अवधीचें जिवीत आनी तुवें तुज्या जिणयेक दीस भरती करूं वचो नाय आसल्या दिसाक तुवें जिणी भरले सक्कड काम केलां गुरकाराचें काम केलां उपाध्यक्षाचें काम केलां गुरकाराचें काम करूं ना गुरकाराक केल्लें नेमा केल्लें तुजें नेमा केल्लें तुमकां नेमा केल्लें हय हांवें सेवा दिल्ली ताच्या उपरांत इगर्जीन दोतोनशे केलाय हय दोतोनशे केल्या पाद्राक नवे नवे येताना तांकां सांगात दिलाय सांगात दिला ताच्या उपरांत इस्कॉलाचें मैदान NS कॅम्प करना NSS कॅम्पां हय ताका आयिल्ले गोंग आयिल्ले वय 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 एक फावटी आयलो NS कॅम्प ते सांगात ताका हाडलो भुरगीं तुज्याच घरा रावतालीं चेडवां भुरगीं चेडवां भुरगीं हांगा रावतालीं चेडे भुरगे इस्कॉलांत रावताले. तशें तूं एक इगर्जेंत इस्कॉलांत समाजांत एक मेल पंक्त जावन लांब अवधेक तुवें सेवा दिलाय कित तुमसर तांगता तित तुमसर तुवें सेवा दिलाय आतां भलायकी निमती घरांत आसाय हय आतां करूंक मोना चलोवंक जायना मोगच्या विक्षकानो मल्ल मास्तर सांगता म्हाका आतांय सेवा करूंक मोन आसा समाजेंत इगर्जेंत आनी तशेंच समुदायांत मेतेर जावंक मोन आसा पूण भलायकी निमती चलोवंक जायना पूण मोन घट्ट आसा आनी बरें आसा म्हणटा हें जावन आसा मल्ला मास्टराचें वील पॉवर. सक्कड मेस्त्रिणीची आमी स्पेशल क्लास काण घेता आज 9 वर्सां आनी मे 14 तो 69 वर्सांक पायता घेता ताचें लग्नाची एनिवर्सरी. ह्या संदर्भार इल्लोसो उडासाची सकत उणें आसा आयकुनची सकत उणें आसा पूण हांवें सांगलें वील पॉवर आसा पूण तो म्हणटा म्हाका स्पेशल क्लास दिजेत म्हूण. आतां मल्ला मास्टराची येल्ले स्पेशल क्लास म्हाका न्हू आतां इस्कॉलाक वचोंक मन आसा शिकोवंक मन आसा जाल्यार पिळाच्या निमते चलोवंक जायना आनी भुरग्यांक आतां भावाचें शिकप आतां गरजेचें शिकप आतां जाय जाल्यार शिकप भुरग्यांनी जाय जाल्यार शिकप तुजें म्हणून विनंती करता.
म्हणजे ही जावन आसली मल्ला मास्टरची एल्ले स्पेशल क्लास म्हणजे ल्हान स्पेशल क्लास ताच्या उतरांचो जिस्ट वा सारांश वा व्हडलो अर्थ कितें म्हळ्यार पयलें कस आसलें शिकोवंक आमच्या समुदायाच्या भुरग्यांक वा समाजाच्या भुरग्यांक विशेश रितीन आमच्या समुदायाच्या भुरग्यांक कश्ट आसले कश्ट आसतना भुरगीं कश्ट काडून शिकलीं आतां सकट सुविधा आसा भुरग्यांक शिकोवची तितले शाती आवय बापायंक आसा कित्याक भुरगीं एकलीं वा दोगां आसात शिकपच आमच्या भुरग्यांचे प्रमुख हातेर म्हणटात ते एज्युकेशन इज द बेस्ट वेपन म्हूण हर एक आमी हर एक संगतीकी खंयच्याय अडकळी आनी खंयच्याय समस्या येता आसतना शिकप मात्र मनशाक मुखार वचूंक करतात म्हूण तांचे स्पेशल क्लास जावन आसली वा अवकाश दिल्यार म्हाका इस्कॉलरशिपान सांगूंक संदर्भ दिल्ल्या खातीर तुमकां सगळें सांग देव बरें करूं. हांव सॅमसन नोरोना पंबूर सॅम पंबूर सुमार 50 वर्सां आदीं ह्याच इस्कालांत आमच्या मोगासो मल्ला मास्टरान म्हज्या स्लेटीर कन्नडा वर्णमाले बरोवन म्हज्या हाताक धरून शिकयल्लो अनुभव म्हाका अजुनूय आसा आनी इतलेंच न्ही म्हज्या जिविताचें पयलो कुंभाराची पयली दोतोनी शिकयल्ली मास्टरान ह्याच इस्कालांत हाच्या उपरांत म्हज्या जिविताचो पयलो पिकनीक जावन आसा हांगासरत कोरागड नगर सालकर नापनोर न्हू थंय एक गुळी रूख आसा थंय आमकां पश्चिमा घट्टा दाखोवन आमकां पावस ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತ್ತಾ येता आनी पश्चिम घट्टाಗಳು तडेದು ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ म्हणून चांगलो उडास म्हाका आणखी आसा तितलेंच न्ही म्हज्या जिविताचें पयलें NSS कॅम्प जावन आसा हांगास पावशिल्ले दीस स्टार्ट जातना गिरियप्पनगर आपण वचून मडला हाडून इस्कॉलाच्या जनेलाक तट्टी बांदली आसा म्हज्या जिविताचो पयलो इंडस्ट्रियल टूर जावन आसा हांगास किन्नीगुड्डे मोतू मार्टीसागर भुरग्यांक सालकर आपण व्हरून खूब वगाणो आयिल्ल्या टायमार कशें गोड करचें म्हणून दाखयल्लो अनुभव तोच इंडस्ट्रियल टुराचो अनुभव. नाव वी आर गोईंग टू सेलिब्रेट हीज सक्सेस. आतां मास्टरामाचें जिवीत आमी आचरण करता आसतना आमच्या ह्या पांबुरांत आतां आज 100% साक्षरतेक पांबूर पावलां तर हाका मल्ला मास्टर्स कारण जावन आसा आनी तो जावन आसा हे आमच्या पांबूरचो अक्षरा संता. आतां आमी ताचें जिवीतचें आचरण करता आसतना म्हणजे नाव वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हीज सक्सेस ताका कारण जावन आसा मास्टरामाचें डेडिकेशन हार्डवर्क. सकाळी 4:30 वरार उठोवन ते मुसीचें काम करताले ताच्या उपरांत फुलांचें काम ताच्या उपरांत पोस्ट ऑफिस ताच्या उपरांत इस्कॉला उपरांत परत्यान पोस्ट ऑफिस जावन तो घरा येवन एक 10-15 मिनटां येवन बायल्यान रांदिल्लें जेवण जेवन परत्यान इस्कॉल मागीर ताच्या उपरांत पोस्ट ऑफिस मागीर परत्यान फुलां आनी तोटाचें काम करून एक बंटाकल्ला क्विक विजीट मागीर ताच्या उपरांत घरा येवन एक लंबू तेर्स तेंच मास्टरामाच्या लांब जिविताचें कारण. आनी एक कारण आसा की आमच्या मोगाची लिल्ली मावशी कित्याक म्हळ्यार आमी येणें सदांच पास जाताना एकय दीस मास्टराम आनी लिल्ली मावशे मोदें खून उलोवणें म्हणजे हिटेड आर्ग्युमेंट आमी पळोवना एकामेका बारीक गौरवान जी येतली आनी ती लिल्ली मावशी मास्टरामाच्या स्टुडंटांकय आपणाची भुरगीं म्हणून मानून घेताली. आमकांय आमच्या आवयचोय मोग तिणें दिला. ह्या संदर्भार हांव ताणें शिकयल्ल्या पुरा सक्कड भुरग्यां तर्फेन मास्टरामाक एक शतका बारिसूंक हांव मागतां. इवन तेंडुलकर समेत शतका बारिशीतना नर्वस जातालो आमच्या मास्टरामान जावचें नाका. वी आर विशींग हिम हेल्दी अँड मॅग्निफिशंट 100. थँक्यू. मुझे वीक्षकांनो हो जावन आसलो मल्ला मास्टर यानी मौरीस नोरोन्ना 9 वर्सां. नमस्कार मेस्त्रींत प्रस्तुत निवृत्त जाल्ल्यांक मात्र न्ही निवृत्त जावन सुमार वर्सां जाल्ल्यांकी हाडीचे म्हणले आमचे एक प्रयत्न. सो मोदे मोद्यागत हांव इल्लेशें सडीत उलयलां कित्याक म्हळ्यार ताका उत्तेजन दिल्यार ताची उगडास सलीस जावन येतात. आनी मल्ला मास्टरान आमच्या पांबूर फेर्गजेक मानस इस्कॉलाक पांबूर कॅथोलीक चर्च स्कुलाक पोस्ट ऑफिसाक अंगणवाडीक आनी NSS कॅम्पा जावच्याक मस्त कुमक केल्ली आसा. हो जावन आसा आयचो आंकडो. नमस्कार मेस्त्री. येवच्या
अंकड्यांत अनेक मेस्त्री वा मेस्त्रीनोट्टू मुलाखत आसतली. पळयते रावात दैजी वर्ल्ड 247. नमस्कार.